आमचे ताळे करया खोकोसिया पाल्या भितर बातेनी इशिम दिया बोरी फुलां तर कै मेळटली मोरे पावसाळी ओर्ता हितांनी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या लागीं सरया आमचे ताळे करया मोरी खोगोडसिया तुझी काळिस्ती कादी पुता हेंदी कैती करता पुरबाय माय मोजी या सोबीत फुलाशी ओर्ता हितलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सरया आमचे ताळे करया भुरग्यांनो गुड इवनिंग. कोण पुरो आज तांचे मम्मी गटू आज हांगा नव्यान आयल्यात आतूर गेला फुडें सकयल आयल्यात गी ओके बरें जायत. आतां तुमी तुमच्या घरा तुमच्या आवयक कितें म्हूण आपयतात व्हडल्यान सांगा आयकना म्हाका इतले लो आपयतात की काले म्हूण आपयतात मम्मीक आयकना व्हडल्यान सांगा मम्मी म्हणटात न्ही वयमू वयगिनी वयगिनी ओके बरें. आतां हेंचं नांव मम्मी आमी विविध गरजेक विविध रितींनी आमी आपयता. चिंतया तुमी आतां खेळ नासात वय न्हय खेळ नासता निसान पडल्यात त्या वेळार मम्मीक कशें आपयतात मम्मी म्हूण आपयतात न्ही वयमू ओके. आतां तुमकां जोर भूक लागली जोर भूक लागली इल्लें मॅगी खावंक आसता जाली तर मम्मीक कशें म्हूण आपयतात मम्मी इल्लें मॅगी करताय की म्हणटात न्ही वय की ना. आतां तुमची मम्मी वोती त्या शेजारच्या आंटी लागीं मुस्तू वेळ उलोवन आसा तिका आतां फाटीं आपोवंक जाय तुमी कशें म्हूण आपयतात अम्मा ये माय म्हूण आपयतात न्ही वय की ना ओके ना गे वय म्हूण चिंतया वय म्हूण चिंतया. तशेंच तरेपटी आमी स्टायला तरेपटीले मा म्हणटा थोडी मॉम म्हणटात थोडी अम्मा म्हणटात तशें मम्मीक नांव तेंच जाल्यार विविध रितींनी आमी आपयता वय न्हय. तशेंच सरकार आमकां एक आवय आसा आमकां सरकार एक मम्मी आसा कोण ती मोरी न्हय शुअर मू मोरी माय तिकाय आमी दुसऱ्या रितींनी दुसऱ्या नांवांनी आमी आपयता. केदाळ आपयता कोणी गॅस करून सांगतात गे म्हाका मोरयेक आमी विविध नांवांनी आपयता. कार्मेल मॅम केदाळ आपयता आमी फेस्ता दिसा पूण प्रत्येक जावन सांजेर केदाळा आमोरी म्हणून तेर्स म्हणून लदीन म्हणटना वय की न्ही. तशें लदिने वेळार आमी मोरयेक हेर नांवांनी आपयता. ही नांवां न्ही ही बिरुदां म्हळ्यार टायटल्स सबार वर्सां जावन लोकांनी मोरयेचो मोग समजून तिका ही दिल्ली नांवां देखून ह्या नव्या वेळार ह्या 9 दिसांनी आमी मोरयेची विविध बिरुदां विविध टायटल्सां वयर
नियाळ करतले हांव. देखून आज आमी नियाळ करचो नांव जावन आसा, बिरोड जावन आसा मोरी क्रिस्ताची माय. कितें? मोरी क्रिस्ताची माय. एक 100 वर्सां आदीं एक पाप साहेब आसलो. आज तो सांत. त्या पाप साहेबाचें नांव जावन आसा पापा पियूस दावो. कोण तो? पियूस दावो. आतां पाप साहेब जावच्या पयलीं ताणें कालें जायचें? कार्दिनल जायचें न्ही. पाप साहेब जावच्या पयलीं कार्दिनल जायचें. देखून कार्दिनल जावन ताका नेमक करतना ताका एक मुदी दिली. तुमी समेस्तांनी पळयलां आसतलें बिस्पाक, कार्दिनलाक आनी पाप साहेबाक मुदी आसा न्ही. पळय की न्ही आसा न्हू. बिस्पाक आनी मुदी आसा. तशें ताका एक मुदी दिली. देखून कार्दिनल जावन तो आपल्या घरा येताना ताची आवय ताका भेटली. आनी जशें आमी आमच्या फिरगजेंत बिस्प गवळी भेटेक येताना आमी ताच्या मुदयेचो उमो दिता न्ही, मुदयेक कीस दिता न्ही, तशेंच पापा पियूस दावो त्या वेळार कार्दिनल जावन आसलो. ताच्या बोटाची उमो तिच्या आवयन घेतली. आनी ताच्या उपरांत आवयन, पापा पियूसाच्या आवयन तिच्या बोटांतली काजराची मुदी दाखोवन म्हणलें, पुता, ही मुदी म्हज्या हातांत नासली तर तुज्या हातांत आज ती मुदी आसती नासली. म्हज्या हातांत ही मुदी नासली तर तुज्या हातांत आज ती मुदी नासली आसती. मोगाचें न्हू. आवय नासतना भुरगीं नात. तशेंच मुरयेन ता दिसाक आपले हांव सोम्याची साकन म्हूण कबलत दिनातली तर आज आमकां जेजू मेळटो नातलो जावंक पुरो. देखून देवाचो पूत मनीस जालो म्हणटना मनीस जायचें तर ताका कितें गरज आसा? देवाचो पूत देव मनीस जायचें तर ताका कितें गरज आसा? आवय गरज वय. पूण मनीस जायचें तर कितें गरज आसा? कूड आनी रगत गरज आसा न्ही. मनीस म्हळ्यार कूड आनी रगत, एक जीव. तशेंच देवाक कूड आनी रगत जायचें जाल्यार तें कोणें दिलें? मोरयेन 9 म्हयने आपल्या गर्भांत जेजूक वावून जेजूक कूड आनी रगत दिलें. तशेंच जेजूच्या मरणा आनी जेजूच्या जल्मांतावन निमाणे मरणा पर्यंत मुरी एक आवय जावन सदांच कोणा लागीं आसली? जेजू लागीं आसली. देखून निमाणे जेजू खुर्सार उमकालतना मुरी क्रिस्ताची माय आसली. ती आज आमकां समेस्तांची आवय जावन दिली. वय की न्ही? वय न्ही. तुमी समेस्तांनी बायबलान वाचलां. जुवां आपली आवय आम्हा समेस्तांची आवय जावन दिली. देखून आयच्या दिसा आमी मुरयेच्या मायपणाक विशीं नियाळ करतना प्रत्येक रितीन भुरग्यांनी तुमी समेस्तांनी तुमच्या डॅडी मम्मी पासून मागचें. जायते? जायत न्ही. थँक्यू. ह्या नोवेना वेळार आनी नोवेना उपरांत जावच्या मिसा वेळार आमी आमच्या डॅडी आनी मम्मी पासून मागया. कित्याक आज आमी हांगासर आसां तर ही सुबीत फुलां मुरयेक दिता जर आमकां हो जीव मेळ्ळो तर तो कोणें दिला? मम्मीन आनी डॅडीन. सबार सॅक्रिफीस करून आमच्या गरजेक स्पंदन करून तांणी आमकां हो जीव दिला. देखून तांकां आमी आज थँक्यू म्हणा आनी तांचे पासून आमी मागया. जायते? आतां सोमेस्ता आमी दोळे धांपया आनी प्रत्येक रितीन आमच्या वडिलां पासून थोडो वेळ आमी मागया. नमान मरी कृपेन बरयले सुमी तुजी सांगाता स्त्रियां ते तूं सदैव आनी सदैवी फॉलची कुशीची जेजू. नमान मरी कृपेन बरयले सुमी तुजी सांगाता स्त्रियां ते तूं सदैव आनी सदैवी फॉलची कुशीची जेजू. नमान मरी कृपेन बरयले सुमी तुजी सांगाता स्त्रियां ते तूं सदैव आनी सदैवी फॉलची कुशीची जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आम्हा पासून विनंती कर पाळोक मुरी क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावोसांचे खातीर प्रार्थुया. मोगाळी माई, तुका क्रिस्ताची आवय जावनचे वर्तें भाग फावो जालें. देवाचे कुशेक संपूर्ण रितीन तूं कालती जाली. जेजूच्या जल्मांतावन ताच्या जिविताचे निमाणे घडये पर्यंत तूं ताचे सांगाता रावली. तुजो जल्म संभ्रम आचरसूंक आमी तयाराय करतना चलयांक, स्त्रियांक आनी आवयांक तुज्या शुभम कृपेन भर.
देवाची आशिर्वादां आमच्या कुटुंबांनी वाळाशें कर म्हूण मागता हांव. तुजे कुशीन मनीस जावन जल्माल्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Morie o Gorsia Tikata Varnia Gayanti Chesodum Sargaras Teborun Morie o Gorsia O Gorsia Morie Tungefur por mole Bosobe por soli Petema Yevuso Jesucha Mogaso Morie o Gorsia Morie Sergincha Disaso Avrotum Ganaso Ristuka Mandita Sadmae Varnita Morie O Gorsia Morie Mogal putra sove Aunquam Maria Shirvadi Amkan Bagin kursaci kurvein, varam kam shadavam shusmanantli, apache putachi puit mishnari amen.